येवकार हांव जवाहर सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. दाबोळी जंक्शनार ट्रक, प्रवासी बस आणि कदंबा मदी अपघात, 3 जण जखमी. गोंयांत 16 तारखेमेरेन शिवरतलो पावस. वीज आणि खर वारो दिवपाक शकता सांगात. नागरिकांनी घेवची जतनाय. वास्को बायणा फ्लायओव्हराचेर उडोवपाक लागल्यात कोयर. भोंवपाक येवपीच करतात सोबीतकाय नश्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दाबोळी जंक्शनाचेर ट्रक, प्रवासी बस आणि कदंबा मदी अपघात जालो. ह्या अपघातात 3 जण जखमी जाल्यात. तांकां हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. दाबोली जंक्शना कडेन सद्या एक्सिडंट जाल्लो. भितर एक ट्रक तशेंच एक बस जी कदंबा आनी दुसरी एक प्रायवेट बस आहा ही खंय तरी एक्सिडंट जाल्ल्या. भितर 3 ते 4 लोक भितर जखमी जाल्ले अशें कळोन येयल्लें आसा. एक जी कदंबा आहली स्कूल बस आसली जी रुटान स्कुलाच्या भुरग्यांक पावोवंक वयताली, त्याच्या सायडीसून जी प्रायवेट बस वयताली ती खंय तरी ओवरटेक करताली कदंबा. तेन्ना खंय तरी आपडले आनी जे सायडीक जो ट्रक पार्क केल्लो, कित्याक की तो ब्रेकडावन जाल्लो म्हणून तो पार्क केल्लो, त्या खंय तरी ट्रकाक हे जाल्या. पूण अश्यो गाडयो सायडीक खूब कडेन आसतात, त्याच्या खातीरूय अशें एक्सिडंट जाता अशें लोकांचें म्हणणें आहा. आनी तेच्या खातीर हांगा एक्सिडंट जाल्लो आनी 3 जण सद्या जखमी आहा आनी फुडलो पुलीस जे आहा हे हांगा पंचनामा चालू आसा आनी जे जखमी आहा तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. दाबोळी जंक्शनार ट्रक ब्रेकडावन जाल्ल्यान रस्त्या कुशीक पार्क केल्लो. पार्क केल्ल्या ह्या ट्रकाक खाजगी बसीन फाटसून धपको दिलो. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यो ह्यो गाडयो अपघाताक कारण जावन रावतात. दाबोळी जंक्शनाचेर जाल्ल्या ह्या अपघातात 3 जण जखमी जाल्यात. तांकां हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक्सिडंटाक कदंबा, मिनी बस आनी एक ट्रक 3 इन्वॉल्व आसा. 2 जाणां मायनर इंजरी जाल्ली आसा. तांकां हॉस्पिटलांत वेला तांकां. टाइम पे मैं था, मेरा साइड में उसका साइड में वो था. उसने क्या किया, इधर गाड़ी है बोल के मेरे साइड में अंदर मार दिया और मेरे दरवाजे को घुसा बाद मेरे को चांस नहीं था. आगे गाड़ी खड़ा था, अगर गाड़ी नहीं होता तो मैं सेफ होता था. ओके, पार्किंग किया था गाड़ी पहले से ही था. किसको माल लगा है? लगा 3 आदमी को मार. हॉस्पिटल थोड़ा गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. वास्कोचो नवो बायणा फ्लाय ओव्हर ब्रिज पर्यटकांचे आकर्षण जाला. पूण थंय भोंवपाक येवपी लोकांनी कोयर उडोवन फ्लायओव्हराची सोबीतकाय ना करून उडयल्या. लोकांनी फ्लायओव्हर ब्रिजार कोयर उडोवचो न्हय, तशेंच गाड्यांच्यो रेसी फ्लायओव्हर ब्रिजार करच्यो न्हय असो उलो वास्कोचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आणि कावन्सिलर अमय चोपडेकारान मारला. गव्हर्नमेंट आणि आमची सरकार आमचे बरे काम, बरे ब्रिजीस हे गोंया भितर तुम्ही पळोवन येयलेले आसा. आमच्या प्रधानमंत्रीन आमकां एक बरेशे फ्लायओव्हर दिले आनी एक सुंदरसो ब्रिज हो जो आमच्या वास्को शहरान येयल्लो आसा तो कनेक्ट जाता फ्रॉम एअरपोर्ट टू सडा मेरेन. इतलो सुंदर ब्रिज की त्याच्या सायडीक दर्यो आसा, बायणा बिची आसा. तो इतलो सुंदर दिसता. टुरिस्ट लोक थंय येता पळोवपाक. ते पळोवन तो नजारा पळोवन सारखे खूश जाता. पूण खंय तरी आमी वास्कोकार जे आमचे कोण सारखे यंग भुरगे आसा थंयसर तेंच्यांनी थंय सारखे बॉटली सोरो पिवन बियरीचे गावन मागीर तेंचे आनी कितें खावन ते सगळे थंय उडयता आनी प्रत्यक्षाक घाण करतात. तो मागीर एक्चुली की आतां मागीर सगळे जे गोश्टी पळोवन लोकूय विटता थंयसर वचपाक. म्हणून हांव एक आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतसून खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हे बॉटली खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आनी हांव म्हणटा पिया, तुमकां जाय जाल्यार पिया, पूण खंय तरी व्हरून तुमचे बाटले मागीर तुमी तुमचे खंय तुमी कचरे हितून घालून दवरा. कित्याक मागीर कशें जाता वास्कोन कितें जाता आतां NGO खूब जाल्या. मागीर NGO येता आनी थंयसर व्हिडिओ काडटा आनी मागीर आनीक बोवाळ जाता. पूण आमी खंय तरी म्युन्सिपालिटी दखल दिता आनी आमी काम करता. पूण कितें आसा, आयज केलें जाल्यार फाल्यां परत घाण जाता. आमी परत आमच्या लेबराक आमी धाडूंक शकना. कित्याक 25 कॉन्सलर आसता आनी 25 कॉन्सलराक आमचे इतले लेबर ते पावना. पूण खंय ना खंय डिले जाता. पूण हांव ही घाण ही नागरीक करता, हे आमचे वास्कोकार करता. पूण तेंच्यांनी थंय स्टॉप केले जाल्यार खंयच्या कॉन्सलराक गरज ना पडची बाबा थंय घाण जाता आनी ती काडपाची. पूण हांव इतलेंच आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतसून लोकांनी क्लीन रावचो. आमचो बरो ब्रिज हो जो आमकां ब्रिज मेळ्ळा हो असो आयुश्यात आमकां आनी खंयच मेळपाक नलो. जो
बायना फ्लायओवर ब्रिज हा तो माझ्या वॉर्डासून पास जाता एअरपोर्टसून माझ्या वॉर्डांतल्यान तो ब्रिज फ्रॉम वर्णापरी जंक्शन अप टू सडा तो ब्रिज एक आमचे भारतीय जनता पार्टी गोवा गव्हर्मेंटान आमचे ऑनरेबल एक्स CM ऑनरेबल भाई आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सगळ्यांनी मेळून इतलो सुंदर ब्रिज बांदलेलो आसा बायना फ्लायओवर ब्रिज आनी खरें आमकां वास्कोकार एक खुशी गजाल कित्याक आमचे वास्कोन तशें कांय बरे ब्युटी स्पॉट ना अजून ना वास्कोन आमचे कित्याक हांगा ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन कांय ना फक्त एक एअरपोर्टूच आसा म्हणून हो जेन्ना गव्हर्मेंटान हो ब्रिज बांदलो बायना फ्लायओवर आख्खे आमचे वास्कोकार एक बरो ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्लो आसा आनी कित्याक आनी हे स्पॉटाक आख्खे गोंयच्यान हांगा लोक येता पळोवपाक इतलो सुंदर ब्रिज आसा जसो मुंबय जसो मरीन ड्रायव्ह तो आहा ब्रिज आहा तसोच एक ब्रिज आमकां वास्को हांगा गावलो बायना फ्लायओवर आनी खुबशे ट्युरिस्ट लोक हांगा येताले रावंड मारताले पळयताले फोटो काडटाले आनी पूण एक वायट दिसता कित्याक जे लोकां भितर थोडे जे येता पब्लीक जे हांगा येता मागीर ते थोडे रातचे टायमार कितें करता पिवपाक बसता बेडी पिता सोदां मारता कितें खावन बसता आनी खावन उपरांत तेमी कितें करता ते बाटल्यो आसा तेमी थंयच उडोवन वयता आनी तशेंच जे तेमी कितें खाता ते थंय तेमी उडोवन वयता ते एक वायट दिसता तशेंच जे तेमी कितें खाता सकयल एक बरें सुंदर बायना बीच आसा सकयल आमचे देवूळ आसा हनुमान देवूळ आसा तशेंच लोकां ते खाता थंय उडयता आनी ते आख्खे सकयल बायना बीच सुद्दां थंय घाण येता म्हणून एक वायट दिसता सो हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की तुमी थंय ते सुंदर जो ब्रिज आसा थंय तुमी येवचे तेजी ब्युटी तुमी पळोवचे फोटो काडचे थंय येवचे आनी बरो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा पूण तुमी थंय जे बाटल्यो पिता तुमी खाता ते तुमी थंय उडोवचे न्हू आनी आनीक वायट दिसता कित्याक जे बायकर्स आसा जे थंय येता आनी थंय ते रेसींग करता स्टंट मारता सो ते हांवें लास्ट टायम आमचे मरमुगाई पुलीस स्टेशन आनी वास्को पुलीस हांवें स्वता कंप्लेन दिल्ली की तुमी थंय एक 2-3 वरां तुमी रावंड अप थंय करचे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, नितीक्षा गांवकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या होलसेल मार्केटात थळाव्या रांपोणकारांक वेळाचें बंधन काडून उडयलां. तेच बरोबर थळाव्या नुस्तेकारांनी गाडयेंतल्यान पाटले सकयल घेवन बसून रिटेल नुस्तें विकचें न्हू अशी अटय घातल्या. SGPDAचो बोर्ड मिटिंगेंत आयज हो निर्णय जालो. मडगांवच्या होलसेल मार्केटात थळाव्या नुस्तेकारांक रांपोणकारांक धा उपरांत नुस्तें विकपाक मनाय केल्ली. हालींच एके कारवायेत तांकां थंयच्या धांवडावन घातिल्ले. पूण SGPDAची बसका जाली आनी तातूंत कांय अटींचेर थळाव्यांक नुस्तें विकपाक मेकळीक दिली. आयकात वेंजी वियेगशाक. आज SGPDA तांगे बोर्डा मिटींग आसली आनी इन दॅट इट वॉज डिस्कस्ड जे आमगेले रांपोणकार भाव पिकअप घेवन बाणालसून कोलवासून हे सगळे कासालसून बी घेवन पिकअप घेवन जे होलसेलां तांकां टायमींग गायलो 10 म्हणल्यार बंद न्हू होलसेलां नुस्तें घेवन वचपा जायना. सो तेजी आमी भरपूर प्रेशर घालून फायनली डिसायड जाला की होलसेल जो आहा आमगेलो होलसेलान विकपाची जी पांटी आहाय गाडयेन येताय ती तांकां टायमींग आसपाना लोकलाक रिटेलरांक बंद. सो जे होलसेल आहा तांकां चालू आसतलें ट्रेडरांक चालू आसपाना. सो ट्रेडरांगेले गाडयो 9-10 म्हणल्यार बंद 10 जातरी आमगे लोकलां एलाव करतले. पूण लोकलांनी एक रिस्ट्रिक्शन सांबाळपा जाय कोर्टा ऑर्डरा लागून की पांटी जी आहाय ती सकयल देव वयन बसून रिटेल करपा जायना दुर्गा भितर होलसेला दुर्गा भितर. सो पांटी तुगे गाडयान धरून तूं इक 2 पांटीक 3 पांटीक पांट्यान इकले प्रॉब्लम पूण थिंग आमगे फिशर वुमना तांकां बसून या बायलांक बसून इकपा जावपाना. आनी बायल्यांक जे आहा तें आतां सांगून की PWD ताबडतोब सांगपाक कित्याक बिकॉज दीस इज अ कोर्ट मॅटर न्हू हायजीन. सो कोर्टा लागून PWD ताबडतोब सांगून तो आख्खो रस्तो थिंग ते अल्टनागे हॉटेल आहा थिंगसून ते सुराल वेस्टर्न बायपासाक जंक्शन जे आहा आख्खो रोड डांबोर घालून सारको क्लीन करपाक सायडीन ज्यो ट्रेडरांची गाडी आहाय सांग तूं चोयल जाल्यार थिंग एंट्री कोताय दोनी वटान गाडी आसताय त्यो गाडी आसपाची म्हण हालसून. सो दीस वील ओनली हेल्प द कोर्ट. आख्खो रस्तो केलो जाल्यार निवड जातलें कोर्टाक दाखोवपाक मेळटलें की फूल आमी बरें तारींग केलां आतां रोड निवड आहा सांजचें सगळें साफ करतले. आनी रिवर बँक जो आहा जो आमच्या धाकटोसो एक कलवट आहा थिंगा बंदारा केल्लो रिवर बँका दोनी सायडीन सगळें भजरी जालो जिलां बी जालोय. ती जो तो जिलां बी कातून निवड करून बरें मातशें टायल्स बी घायले पेवर्स घातले जाल्यार कोण येवन तितून न्हंयन तमरकॉल उडोवपाना. आतां ते मेळा म्हणटकीर जिला कुशींतल्यान कोणूय कितें उडयता. सो हें सांगलो आहा. सो होपफुली दे शूड टेक दीस मॅटर टू सॉल्व इट इन द कोर्ट. हायकोर्टाचो मान राखत गरजेच्यो सुविधा थळाव्या नुस्तेकारांक मेळोवन दितले ताचो अहवाल कोर्टाक सादर करतले अशें SGPDAचो अध्यक्ष कृष्णा दाजी साळकारान सांगलें. आज मिटींग आशिल्ली म्हणजे आमकां हायकोर्टाची डायरेक्शन जाय म्हणजे 2007चे पॅटिशन आशिल्लें आनी ताजेर
आमच्या होलसेल मार्केटान अनहायजिनीक कंडिशन्स आसा अशें म्हणून खूब हें आशिल्लें अनहायजिनीक कंडिशन्स आशिल्ली रिटेल मार्केट विकता म्हणून सांगिल्ली. सो आज ताच्या खातीर आमची मिटींग आशिल्ली. फाटीं तुमी पळयलें की नुस्तेकारांनी थंय मातसो बोवाळ केलो. ताच्या मागीर आमचे कलेक्टरेटान मिटींग जाली. सो आज आमी एक एमर्जन्सी मिटींग आपयली टू सॉर्ट आउट दीस इश्यू. आनी आज आमी अशें डिसिजन घेतलें की ऑन एनी कॉस्ट म्हणजे हायकोर्टान आमकां डिसिजन दिला की इन होलसेल मार्केट रिटेल फीश वेंडर्स आसपा जायना म्हणून. सो वी स्टँड बाय ताजे बद्दल आमकां कांयच हें ना की आनी वी वील इम्प्लिमेंट हायकोर्टाची कितें ऑर्डर आसा ती इन टोटल आमी इम्प्लिमेंट करतले. आनी तशें आमी पावलाय उचल्ल्या म्हणजे थंय क्लिनींग सुरू जाला. म्हणजे आमचे आनी भायर आसा तो म्युन्सिपालिटीचो जागो. सो बोथ ऑफ अस इन कोऑर्डिनेशन वी हॅव क्लीन द एरिया टोटली. रिटेल जे लोक थंय बसून विकताले सकयल म्हणजे पाटी घेवन प्रॅक्टिकली विकताले तांकां बंद केले बिकॉज इट इज अ होलसेल मार्केट. आमचे मिनिट्स पयलीं रेडी जातले हेचे मिटिंगेचे. देन वी वील आस्क अवर एडवोकेट अँड देन वी वील फायल इट इन द कोर्ट ऑल्सो की दीस इज फॉर म्हणजे दीस इज वॉट डिसिजन वी हॅव टेकन म्हणून. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आणि निखिल जल्मी. संजीवनीक सरकार नव संजीवनी दितले आणि ऊस शेतकारांक अच्छे दिन येतले. संजीवनीचे ऊस शेतकार अजूनही आस्त बाळगून रावल्यात. कारखानो चलोवपाक परत टेंडर काडचे आणि ऊसाचोच कारखानो सुरू करचो शेतकारांनी मागला. गोंयांत ऊस उत्पादक आसात पूण साकार तयार करपी संजीवनी सारकिलो ऊस कारखानो चलोवपाक आतांच्या सरकाराक जालो ना. कारखानो तुमीच चलयात अशें म्हणत सरकारान बॉल ऊसकारांचेच गोलीत उडयलो. शेतकारांनी पर्यायी पिकां घेवपाक सुरवात केल्या पूण अजून तांकां आस्त आसा ती ऊस उत्पादनांतल्यान मेळपी दीर्घकालीन मिळकतीची. आयकात शेतकारांक. आमी जेन्ना हांगा मोर्चे केल्लो आनी तेन्ना आमकां व्हरून सीएमान राष्ट्रीय बंगल्यार जे आमकां कितें सांगलें फॅक्टरी आमची चालू जावपाची काय ना तें विचारपाक गेल्ले तेन्ना कितें जालें आपल्या कडेन ती जावपाची ना तेन्ना तुमी कोण तें पळया. आनी त्या प्रमाणे आमी संघटनेन भार घेवन आमी कोण तरी एक मोठो कॉन्ट्रॅक्टर हाडून आमी प्रोसेस सगळो चालू केल्लो आहा. आज गोंयांत ऊस शेती टिकची हो आमचो सामको कळकळीचे मनांतली इच्छा आसा. ऊस शेती गोंयांत टिकपा जाय. हेजे खातीर वारंवार आमी सरकारा कडेन मागणी करता की बाबा हें बंद उडोवं नाका. कितें तरी उसाचो प्रॉडक्ट काडा. एक तर इथेनॉल काडा, गोड काडा किंवा साखर काडा. पूण ऊसा खातीर पर्याय गोंयांत अवेलेबल दवरा. आनी हेजे खातीर सरकारान आमकां सहकार्य करून पब्लीक प्रायवेट इंट्रस्टाचेर ही फॅक्टरी प्रायवेटायजेशन करपाचें ठरयलें. आनी त्या प्रमाणे तांणी टेंडर प्रोसेस तें किंवा ताका लागणारो DPR तें सगळें रेडी करून घेतलें जाय. आनी टेंडर पयलीं एकदां फ्लोटूय केल्लें पूण टेंडर फ्लोट करतकीर ताका फावो सारको ताका एलिजिबल पर्सन मेळना अशें सरकाराचें आमकां सांगप आशिल्लें. आनी सरकारान आमकां पर्याय दिल्लो तुमचे कडेन कोणूय जर आसा जाल्यार तुमी हाडून ताका हांगा एप्रोच करपा लायात. त्या प्रमाणे आमचे जे कोण जाणा जाल्ले मनीस आसा ताणे कोणा कडेन उलोवन कोण जे इंट्रस्टेड आसा तांकां हाडून सरकारा कडेन सोडलेले आसा. आनी आतां आमची एक कळकळीची मागणी आसा सरकारान हें टेंडर रिफ्लोट करून परत काडून हितून एलिजिबल पर्सन आसा जाल्यार आसा म्हणून हें करून आमकां उसाच्या मार्गार रावचें. आनी तें बेगीन जर जालें कित्याक आतां आमी आमच्यो ज्यो जमनी आसा उसाच्यो उसा सारकें कॅश क्रॉप दिवपी आनी क्रॉप इंडिया लेवलाचेर सुद्दां ना. आनी हें उसाचें क्रॉप टिकपा खातीर आनी आज ना फाल्यां सरकार फॅक्टरी चालू करतलो हेजे खातीर आमच्या शेतकाऱ्यांनी कोणी नाशनो रोयला, कोणी भाजी घालता, कोणी अशी म्हणजे टेम्पररी क्रॉपां घेता आनी ते वाट पळयता सरकार फॅक्टरी चालू करतलो. म्हणटच आतां जेन्ना आनी फॅक्टरी चलोवपी आयल्या तेन्ना सरकारान शक्यतो बेगीन रिटेंडर इनवायट करून शेतकाराक ही योग्य वाट दाखोवन दिवची जेणे करून शेतकार जी आपली पडक जमीन आसा ती फुडल्या म्हणजे डिसेंबर नंतरच्यान परत बऱ्या प्रमाणात ऊस शेती करून जे ऊस शेतीचेर आमचें कितें गोंयचे चलतालें तें परत रिसायकल परत चलचें हेजे खातीर तेणी तें रिटेंडर करून शक्यतो बेगीन आमकां पर्याय दिवचो ही आमची मागणी आसा. आनी आमी आमच्या शेतकार भावांक सांगता आज ना फाल्यां सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की बाबा आमकां उसा गोंया मार्केट म्हणजे एक ऊस घेवपी ती मागीर इथेनॉल फॅक्टरी जावं शुगर फॅक्टरी जावं ना गोडाची फॅक्टरी जावं पूण आमकां उसाला मार्केट जाय आनी तें मार्केट सरकार अवेलेबल करून दितलो. आज ना फाल्यां आमी हांगा ऊस रोयतले परत एक ना ही आमकां सामकी हें आसा भाव हें मनांतल्यान हें आसा. मनीस घेवन आमची सगळी कमिटी आमकां सीएमान सांगलें तुमी तुमच्या हाका सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा मेळा आमकां आमदार तो त्या भागांत चड ऊस आसा
आनी तेजे फुड्यान तुजी सगळी समस्या मांडा तो आपणा फुड्यान उलयतलो आनी तो फुडाकार घेवन तेजे हें करून ताका तुमी एप्रोच तेकाच जाय आनी थंयच्यान आपणाक मॅसेज येयना कितें म्हणटा तुमी कोण मेळ्ळा कितें तें सगळें आमी आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा मेळोन तेणें आमी सेमा फुडें व्हरून त्या मनशाक व्हेला आनी तेणी इंट्रस्ट दाखयला फॅक्टरी हांगा चलोवपाची आनी ती बेगीन आमकां चलोवपाक तेणी इंट्रस्ट दाखयला म्हणजे ताका आमी प्रोत्साहन दिवन ती बेगीन करपाची ह्या खातीर आनी लोकांक आमी एक मॅसेज दीत म्हणली स्ट्रायक जातली की आमी तुमकां कळयता कितें फुडें कितें जालां आनी ताका लागून आज आमी पत्रकार परिशद घेता आनी आमकां आशा आसा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हो आमचें हें फुडें व्हरतलो आनी निश्चितच हांगा इथोनॉल प्लांट अशें काही तुमच्या रूपान साखर इथोनॉल करपी एक प्लांट जातलो शेतकऱ्यांक पर्याय मेळटलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय पुलिसांनी राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात मॉक ड्रील घडोवन हाडले. पळयात काय खीण. या वेळार राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे पूर्व तयारी खातीर स्टाफ हाडला. खेळा मळार कोणे खंय ड्युटी करप, खंयचे नेम पाळप ह्यो शिटकावण्यो पुलिसांक दिल्यात अशी माहिती पुलीस अधिकारी संतोष देसाईन दिल्या. आमची नॅशनल गेम्साची तयारी लागून आयज आमी आमचो स्टाफ हाडलो आसा. तांकां ग्रावंडाची आमगे दाखयला, सगळे ग्रावंड दाखयला, खंयच्यानी कोण बसतले, कितें VIP कशें येतले सगळे आमी सांगले आसा तांकां आनी तांकां ब्रीफ केलां. सगळे ओपनिंग नॅशनल गेम ओपनिंग जाता त्या दिसाचेर आनी एंड बसून सगळे स्टाफाक आमी हें केलां की कशी लोकां फुडें उलोवपाचें, कितें हें आसा तें स्पोर्ट्स आसा, लोकां फुडें पोलायटली उलोवपाचें, कोणी कितें प्रॉब्लेम आसले इमिजिएटली आमच्या स्टाफान एक्ट करपाचें तेंकां सगळ्यांक सांगलां. आनीक आमी तांकां बाकीचें बी हें करपाचें सगळें आमी तांकां ब्रीफ केल्लें आसा. सादारणशे कितले पुलीस आसा आतां पुलीस ही इनिशियल आसा आमचें, हे आमचे खूब आसा, ऑलमोस्ट आतां आयज येयले ते ऑलमोस्ट 1000 पुलीस आसा, बट तेच्याकी चड पुलीस आमची आसतले. हे आयज सद्याक आमचे सावथाचेच आनी थोडेशे आमचे IRB आसा, हेच्याकी चड स्टाफ आसतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आनी निखिल जल्मी. नावेली SC पंगडान स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीक 4 विरोधात 2 गोल फरकान हारायलो. GA तिसरी विभागी लीग फुटबॉल सर्त धर्मापूर खेळामळाचेर रंगली. नावेली खातीर मेलोयसन डायस, तन्वीर बागलकोट आनी डॉमिंगो रुडॉल्फ हांणी गोल केले, जाल्यार नील मिरांडान आनी वेलिसन कोलासोन दवर्ली पंगडा खातीर गोल केले. दोनूय पंगडांनी आपले परीन बरे यत्न केले. शेवटाक नावेली SSC पंगडान स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीचेर 4 विरोधान 2 गोलान जैत जोडले. पळयात रंगतदार डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आणि आता वेध हवामानाचो. गोंयांत 16 तारखे मेरेन पावस पडटलो. खंय चड खंय कमी अशे तरेन तो पडटलो. IMD म्हणटा तेका वीज आनी खर वारो सांगात दिवपाक शकता. नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवची. या सप्तकाच्या शेवटाक दमट हवामान आसतले अशें हवामान खात्यान म्हणला. मळब कुपांनी भरिल्ले दिश्टी पडटले. दनपार उष्ण आसतली. उष्णतायेचो त्रास जावप्यांनी जतनाय घेवची असो उलो हवामान विभागान मारला. तापमान 32 वयल्यान 40 मेरेन पावू येता. सांज वेळा पावसाची शक्यताय आसा. पूण घोग्यांनी पडचो ना, फकत शिवरतलो. उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. 16 तारखे मेरेन पावसाचो शिवर. 17 उपरांतच सुकें वातावरण. शुक्राराक गडगडाचो अनुभव. शुक्रारचे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत आयकपाक जुवारी मांडवीचो गाज आणि गोंयचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.